आनी देवच मागीर कोंब्याच्या रुपान आयलो आनी सकाळीं आरावलो आनी ते सोडून उजवाडले न्ही, सोडून गेले ते अशे विशय लोकांच्या तकलेन आसा. आख्यायिका एक आसतली. आमच्या देवस्थानाची एक अशी आमी मानूंक सोदता एक बाजू भूतनाथाचे पठाराचेर ते आसा स्थान आसा. तर ही तरंगा रवळनाथ आनी भूतनाथ खंय पर्यंत वचूंक शकना. कारण एका रातीन आमचें कशें आसता आज पुनव म्हणजे फाल्यां पाडवो फाल्यां कवळास जावंक जाय पण थंय वचूंक वेळेचें बंधन आसा. म्हणून कशें आसा आजून पारंपारीक कितें कशें आसा त्या ठरावीक जाग्यार गेल्या नंतर रवळनाथ भूतनाथ फेरो मारता आनी त्या दोंगराच्या दिशेन धांवत सुट्टा. थंय आसा धांवतना कितें म्हणटा तो एका रातीन एका वातीन देवूळ बांदून दी अशें कांय म्हणिना. तुमी जर आयकशात थंयसर तो कितें म्हणटा नेमाच्या नेमार येयलोय गांवचा बरा करतय म्हालचा बरा करतय गांव राखतय सुखी राखतय अशें सांगता आनी तो वापस येता. आनी ताच्या आमी सगळे हय साहेबा म्हणून करता. तर असो एक अपभ्रंश जाला की तो एका तो म्हणिना आपण देवूळ जाय म्हणून. हेतून कितें जाता मागीर अपभ्रंश कितें लोक मागीर कितें म्हणटात पेडणेकार तुमी देवाक फटयतात मरे बांदतू साहेबा बांदतू. आमी बांदतू म्हणना आमी हय साहेबा म्हणटात. असो तो हे आसा. ज्या वाठारान आमी आसात ते वाठार म्हळ्यार श्री भूतनाथ आदिनाथ देवाचे पवित्र स्थळ आसा. आणि डोंगर माळ रानाचेर ज्या वाठारात ITI आसा त्या ITIच्या फाटल्यान डोंगर माळ रानाचेर हे देवाचे स्थळ आसा. आणि ज्या वेळार आमची पेडण्याची फेमस पुनव साजरी जाता त्या वेळार थंयसर श्रीदेव रवळनाथ आणि श्रीदेव भूतनाथ हाची 2 तरंगा सजवलेली असतात. आणि आयज म्हणजे अर्थात फाल्यां ज्या वेळार पहाटे ज्या वेळार ही 2 तरंगा नाचत गाजत मुखार वयतात त्या वेळार जे भूतनाथाचे एक तरंग असतात ते भूतनाथाचे तरंग डोंगर माळरानाच्या दिशेन सुसाट वेगान येता. ह्या विशयी जायते प्रतिक्रिया आसात, जाय विशयी कथा आसात, आख्यायिकाय आसात. ज्या वेळार भूतनाथ देवाक एका रातीन आनी एका वातीन देवूळ बांधून घेवचे असतात किंवा दिवचे असतात. ज्या वेळार पुनव साजरी जाता त्या वेळार जे भूतनाथाचे तरंग असतात ते एक तरंग अवसारी पुरुष ह्या सायटीन घेऊन धावता. आणि त्या वेळार जे आमचे भक्तगण आसूं येत जे महाजन आसूं येत त्या वेळार त्या देवाची समजूत काडटा बांतू साहेबा. ह्या शब्द ज्या वेळार देवाच्या कानान पडटात त्या वेळार भूतनाथ देवाचे जे तरंग असतात ते माघारी फिरतात. आणि थंयसर मागीर जे रवळनाथाचे तरंग असता आणि भूतनाथाची जी 2 तरंगाचे जे मिलन असता दोघांचे जे मेळपाची जी एक वेगळ्या प्रकारची एक उत्सव असता तो पळोवपाक हजारांनी लोक त्या वाठारात उपस्थित असतात.